दीस आयतार नोव्हेंबराची 17 तारीख 2024. पहिले वाचप. दानियल प्रावाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. अध्याय 12 वाक्य 1 तावन 3 पर्यंत. त्या काळार श्रेष्ठ रक्षक दूत मिंगेल तुझे परजेचो राखणदार उडतलो. राष्ट्रां उपजाली त्या काळात हावन येवंक ना तसलो तळमळ्याचो एक काळ येतलो. पूण तो काळ येतस तुजे परजेक म्हणजे जांची नांवां पुस्तकांत बरयल्लीं आसात तांकां सुटका मेळटली. पृथ्वेचे धुळींत न्हिदोन आसात तांचे मदलीं जायतीं जाणां उडटलीं. थोडीं सासणाच्या जिविताक आनी थोडीं सासणाचे लजेक. जाणवाई आसलेलीं मळबाच्या प्रकाशा परी प्रकाशतलीं आनी जायत्यांक नितवणपणाची वाट शिकयलेलीं तीं सासणाच्या सासणाक नेकेत्रां परी परजळतलीं. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 16 5, 8, 9 तावन 10 आनी 11, 1. श्लोक. सांबाळ धर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. सर्वेस्परा, तूंच म्हजें दायज आनी म्हजें पिवन पात्र. म्हजे जिणयेचो फुडार आसा तुज्या हातांत. सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार हांव दवरतां. तो जर म्हज्या उजवेशी आसा तर हांव केदींच हालचो ना. श्लोक. सांबाळ धर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. देखून म्हजें काळीज उल्हासता, म्हजो आत्मो दादोसकायेन उमळटा. म्हजी कूड लेगून सवस्कायेन जियेता, कित्याक तूं म्हाका पाताळांत सांडचो न्हय आनी म्हाका तुज्या विश्वासी भक्ताक कुसडाय देखूंक दिवचो न्हय. श्लोक. सांबाळ धर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुजे सद्रे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती आनी तुज्या उजव्याक ससनाचें सूख. श्लोक. सांबाळ धर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. दुसरें वाचप. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतलें अध्याय 10 वाक्य 11 तावन 14 आनी 18. हर एक याजक दिसपट्टे आपलें मन्यारपण चलयता आनी परत्यान परत्यान तिंच बलिदानां भेटयता. तरी ह्या बलिदानांक पाप काडची सकतच ना. पूण क्रिस्तान सर्व काळांच्या पातकां खातीर एकच बलिदान भेटयलें आनी तो आतां देवाचे उजवेशी बसला आनी आपल्या दुस्मानांक देव आपल्या पांयांची मणय कशी करतलो तें पळोवंक राखता. एकच बलिदाना वरवीं पवित्र जाल्ल्या तांकां ताणें सासणाचे संपूर्णकायेक पावयल्यांत. पातकांचें भोगसाणें मेळ्ळें जाल्यार पाप काडचे खातीर बलिदानां भेटोवची गरज कितें? देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. शुभ वार्ता. सामार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 13 वाक्य 26 तावन 32 पर्यंत. त्या दिसांनी ते संकश्ट काबार जातस सुर्याक कळबाण पडटली. चंद्र प्रकाश दिवचो ना. मळबार तावन नेकेत्रां सकलां पडटलीं आनी अंतराळाच्यो शक्त्यो लगतल्यो. तवळ व्हड पदवेन आनी महिमेन कुपांचेर देंवोन येतल्या मनशा पुताक सुमेस्त देखतले. उपरांत तो आपल्या दुतांक धाडटलो आनी संवसाराच्या चारीय कुशींतावन दिगंतातावन दिगंतापर्यंत आपल्या विंचलेल्यांक तो जमो करतलो. अंजुराच्या रुखातावन हो एक पाड शिका. ताच्यो खांदयो मोव जावन कोंबरे फुटूंक जाले म्हणटना गीम लागीं पावलो म्हूण तुमी समजतात. तशेंच ह्यो सर संगती घडलेलो तुमी पळयतना अंत लागीं पावला
दारवाटारच आसा म्हणून समजून घेया. सतत हांव तुमकां सांगतां, हे सर्व घडासर ही संतत अंतरचिना. अंतराळ आनी भूमी सरतली, पूण म्हजी उतरां केदींच सरची नात. तरी पूण तो दीस वा ती घडी केदळा येतली तें बापाक एकल्याक शिवाय हेर कोणाकच सर्गीच्या दुताक वा पुताक लेगून कळीत ना. देवाचें उतर हें, वाखणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. हो संसार शाश्वत न्ही. हरेकाकी अंत म्हणलें आसा. आयचे सुवार्तेंत जेजू संसाराच्या अंत्या विशयांत उलयता आनी अंजुराच्या रुखाचो दाखलो दिवन आमी जागृत रावूंक सत्राय सांगता. संसार अखेर जातलो खरें, तरी मिस्तेर कितेंगी म्हळ्यार तो दीस आनी ती घडी केदाळा येता म्हूण कोणूच नेना. देखून ह्या संवसारा संगी आमी नाश जायन अशें सत्राय घेजे. तर हांवें नाश जायन अशें कितें करीचें? पयल्यान पयलें आयचो दीस आनी आतांची ही घडी हांवें बरें करून जियेचें. सदांच जाणवायेन बरें आशिल्लें विंचून वायट सांडून नितीवंतपणान जियेल्यार आमी ससनाच्या ससनाक नेकेत्रां बरी परजळटल्या. दुसऱ्यान क्रिस्ता थंय आमचो भावार्थ खंचोवन आमच्या पातकां खातीर आमी सदांच भोगसाणें मागया. क्रिस्ताच्या कुर्साच्या बलिदाना वरवीं आमकां सर्व पातकांचें भोगसाणें लाभलां. देखून त्या बलिदानांत आमी आमकांच वांटेली करया. तिसऱ्यान जेजू सांगता, अंतराळ आनी भूमी सरतली, पूण म्हजी उतरां मात्र केदींच सरची नात. तर सासनीक जिवीत दिवच्या ताच्या उतरांचेर आमचें जिवीत आमी बांदून हाडया. जो कोण देवाचें उतर आयकून त्या प्रमाणे जियेता, तो आपलें घर खडपार बांदिल्ल्या त्या बुदवंत मनशा परी. तें घर कसलेंय वारें वादळ आयल्यारय कोसलोन पडचें ना.